आजचा दिवस आमच्या मालपेकरांसाठी हा आनंदाचा दिवस आहे. म्हणजे इतके वर्ष आमचं स्वप्न होतं की आम्हाला गणपती विसर्जनासाठी एक जागा पाहिजे. आम्हाला गणपती विसर्जन करण्यासाठी एकतर वळप्याला जावं लागायचं, नाही तर नळबाग इथे जावं लागायचं. त्यामुळे पाऊस पडला की सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम तो व्हायचा की त्रास व्हायचा गणपती घेऊन पाण्यात तो जाण्यासाठी. म्हणजे ते एक मोठं स्वप्न आमचं साकार झालं आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रेमनाथभाई, प्रशांतभाई यांच्यानी मला ती NOC आणून दिली आणि त्यासाठी NOC देणारे आमचे आदित्य सर, देवस्थान कमिटी, आमचे देसाई काका त्यात आहेत, त्यांच्यानी सर्वांनी व सावळ सगळे त्यांच्यानी आम्हाला काही कटकट न करता ही NOC करून दिली. आणि सरांनी यावर्षी आम्हाला मांडण्याचं उद्घाटन होतं त्यावेळी सांगितलेलं की तुम्ही यावर्षी गणपती इथे विसर्जन करणार, तुमच्या गावात करणार, आपण तुमचं काम करून देतो. तसं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला आश्वासन आमचं पूर्ण करून दिलं. म्हणून सरांचेच सगळ्यात पहिली मी आभार मानते की त्यांनी सांगितल्याबद्दल आमचं हे काम करून दिलं. म्हणजे आता गावातल्यांना गणपती विसर्जनाचा त्रास होणार नाही. यावर्षीपासून आम्ही सगळे गावातले इथे गणपती विसर्जन करू शकतो. आणि इथे सगळे उपस्थित राहिले याच्यावरनं तुम्ही समजू शकता की आम्हाला किती गरज आहे या विसर्जन स्पॉटाची. मालपे आम्ही गणेश विसर्जन जी हांगासर फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आणि ताका उपस्थित आसलेले जे आयज हांगासर काम केल्लें आसा, जे आयज खऱ्यांनीच बरें दिसता, जे आयज काका साहेब आनी आयज आदित्य खऱ्यांनीच म्हाज्या पाठीवर आसात दोगूय. जे खंयसर कामां आसात जे पेडण्यान जाल्यार त्यांचो साथ आहा जाल्यार आमी डिवेलप करूंक खूब शकतले. ताका लागून आयज तांकां मना काळजांतसून सगळ्या हेतून थँक्स म्हणटा जे आयज तेंच्यांनी काम अशें आमकां बऱ्यान बरें हांगासर तेंणी NOC दिल्ली आसा. तशेंच तेंच्या आनीकूय खूब आमची कामां आसा. तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी अशेंच आमकां सपोर्ट दिवचो. जे डिवेलप करतलो जाल्यार तुमचो सपोर्ट आहा जाल्यार आमी खुबशे डिवेलप पेडण्यान करूंक शकता. ताका लागून म्हाका तुमचो सगळ्यान हें आहा असोच पाठिंबा तुमी फुडेंय दिवचो. कित्याक लोकांक ज्यो गरज आसा ती आमी गरज फेडपाची खूब गरज आहा. कित्याक हेज्या पयलीं अशीं कामां जाय नासलीं. ताका लागून म्हाका आतां ही कामां करून दिवंक जाय. इतलीं वर्सां जालीं हांगासर तांकां विसर्जन नासलेलें जाल्यार खऱ्यांनीच तांकां आयज ही बरी उमेदीची गोश्ट आहा. ताका लागून हांव तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जे आयज आत्तां सांगलेले आसा जे विसर्जन करतले तुमी गणपती हाडटले जाल्यार ते चिकट मातयेचेच गणपती हाडचे ह्या वर्सा. कित्याक एवरी इयर हांव हँडिक्राफ्टान आसा. एवरी इयर हांव हें करता की तुमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती हाडचे न्हू. कित्याक आमच्या पॉल्युशन हांगासर आमचें हें जातलें, प्रॉब्लम जातले इन फ्युचर. ताका लागून जी पळय आमी पयलीं परंपरा दवरलेली जी आमी चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते आमी विसर्जन करताले, ती धाकटी मुर्ती आसली म्हणून तरी पूण तुमी हाडपाची गरज आहा. आतां लोकांक अशें दिसता की ते व्हडले मुर्ती हाडपाचे कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. सगळे वयतात हांगासर ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे ते गणपती हाडटात ते विरगळना. ताका लागून म्हाका दिसता सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा जे आयज गोंयकारांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मातयेचे गणपती हाडपाचे आणि ती देवाची पुजा करपाची. ही आमची कित्येक वर्षाची मागणी आसली. जणू करून आमी गणपती विसर्जन करून एकतर वळप्या व्हरो जवळ 2 किलोमीटर नाल्यार नयबाग खारेबान हांगा फुडें आसा. आमकां बुडोवंक हें नासली. ताका लागून आमी एक दीस अशें म्हाज्या मनान विचार येयलो की संदेशाक घेवन आमी हे काम करपाचें, विसर्जन स्पॉटाक कांय एक जागा दिवपाची. तेन्ना संदेशान आदित्य साहेबा कडेन विशय मांडलो, श्रीपाद आसलो, काका आसले, सगळ्यांक घेवन. आनी तेणी कसली क्षणाचो विलंब न करता तेणी सोमती चला तुमकां जाय मरे चला करा म्हणून सगळ्यांच्यो आमी सायनी घेवन सोमत्यो तांकां मेमोरंडम दिलो. आणि आयज हे आमकां इतके बरें दिसता की आयज आमचे साकार मालपेकारांचे साकार जाले, पूर्ण हे कितें आश्वासन पूर्ण जाले. ताका लागून सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आणि जेणे करून जास्त करून आदित्य साहेबांक मी थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणी कसलीच आमकां अडचण दिवंक ना. जेणे करून संदेश आमचो आसलो ताका संदेशाक सगळ्याक कारणीभूत हे करपाक संदेश सावळ्ळे आसा हेणी सगळें घडोवन हाडला. त्या बद्दल आतां दुसरी तुका थोडक्यात सांगपाची गोश्ट आनी एक आमची मागणी आहा की मालपेकारांक आमकां स्मशान भुमी ना. आमी एक तर भाटकाराक काका साहेबाक पांया पडून काका साहेबाच्या हितून हें करतो आनी नाल्यार आनी खंय तरी व्हरतात. ताका लागून आमकां खंय तरी आमचे भाटकार काका साहेब आहात हांगा तेंच्यांनी खंय तरी एक ह्या घेवन युनिव्हर्सिटी घेवन ती स्मशान भुमीचो ह्या करपाचो तो प्रवीण भाईक हांव सांगूंक शकता. कित्याक आतां प्रवीण भाईन बरोच नेट धरलेलो आनी तेच्या कामाचो धडाडो चालू केल्लो आहा. ताका लागून तांकांय बी रिक्वेस्ट करता स्मशान भुमीचो आमचो एक प्रोजेक्ट आहा तो तेंच्यांनी करून दिवपाचो. टेंडर पास करायला एवढी वर्ष गेलेली, आता फायनली हा टेंडर पास झाला आहे. आणि ह्या मालपेकरांचे आणि ह्या मालप्याचे सगळे जे रेझिडेंट आहेत त्यांना आता गणपती विसर्जन करायला एक
प्रॉपर बांधलेली जागा मिळणार. दरवर्षी 2दा जसं जगन्नाथने सांगितलं कोसळलेलं हे सगळं जे बांधकाम आहे आता यावेळेला प्रॉपर सिमेंट कॉन्क्रीटचं बांधकाम होईल आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांचा या वाड्यावरच्या लोकांचा आणि मालपेच्या लोकांना त्याचा लाभ ते घेऊ शकतात. एवढंच आमचं NOC द्यायचं एवढाच उद्देश होता की सगळ्यांना जे काय विसर्जनसाठी प्रॉब्लेम होत होता तो सॉल्व्ह होतोय.